कुडतरी वाठारांतले शेतकार मायतळे तळ्यांत नुस्तें पोसतात. ह्यान पयलीं ह्या तळ्याचो लिलाव करताले, मात फाटल्या कांय वर्सां सावन शेतकार ह्या तळ्यांत नुस्तें पोसतात. सुमार 40 ते 45 शेतकार हे नुस्तें पोसतात. कृषी खातें नुस्तें पोसपा खातीर ब्रीड दितात अशें मायतळे तळ्याचो अध्यक्ष शुबट डिकोस्टा सांगता. आयतारा शेतकारांक मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्यान शेतकारांनी खोशी उक्तायल्या. स्पेशल थँक्स टू KVA साउथ गोवा. हे आमकां ब्रीड दितात. कितले शेतकार जावन तुम्ही हांगा तळे हे करतात? शेतकार आमचे चड आसात, पूण वांटे घेता आसतना वांट कोणा जाय त्या शेतकाराक आमी दितात. आतां सद्या आमकां 45 आहा शेतकार. हय, पयलीं तुमी हेजेर दिताले, ऑक्शन काडटाले, ह्या फावटी तुमी शेतकारांनी घेतलं कितें? ना, शेतकारांक धरपाक कारण आसा. कित्याक आमचें आतां शेताचें काम चलतंय 3 वर्सां आनी आमी रस्तोय करता शेताचो. ताका लागून आमी कमिटीन डिसिजन घेता की काम चलता आसतना आमकां उदकूय सोडपाक बरें पडटा. फकत शेतकारांक धरया म्हणून आमी. आतां कशें नुस्तें कशें पडलां तुमकां ह्या फावटी? नुस्तें जायतें आसा. खंयचें हें जालां? रवू आहा, केटला आहा, पितळ आहा, चिकालो आसा. ह्या फावटी चणाक बी घालूं ना तुमी? चणाक घायलें. चणाक मातशें आमचें हें जालां, पिठाचेर मातशें हें जालां. गव्हर्मेंट बी तुमकां सपोर्ट बी करता? गव्हर्मेंट सपोर्ट करता म्हणल्यार आमकां हे आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमकां ब्रीड दिता आनी आमी भायर सावन नुस्तें हाडून घालताय ब्रीड. केरीं जावं हुबळी सावन आनी तशें करून हाडटाय. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार.